आंतरराष्ट्रीय चली भुरगे दीस मनयतात. निकतोच हाचरा सांगतालो दलित चलये सामूहिक बलात्कार कांय वर्सां फाटीं दिल्ली हांगा जाल्ले निर्भया हत्या प्रकरण ह्यो जाल्यो भारतांतल्यो घडणुको. पूण सद्याक हालींच गोंयान सांखळे हांगा एका बापायन आपल्या चलयेक मारून मारून अक्षरशः ताजो जीव घेतलो. अशा ह्या वेगवेगळ्या प्रसंगांच्या फाटभुंयेचेर आज आमी हो दीस मनयतात. खरें म्हळ्यार हो दीस मनोवपाचे लायकीचे आमी आसात काय ना ह्या विशयाचेर चर्चा जावप गरजेचें. आज ह्याच विशयाचेर आमी चर्चा करूया. ह्या विशयाचेर उलोवपाक आज हांगा आमच्या बरोबर आसा एडवोकेट स्वाती केरकार, ज्यो गोंय राज्य महिला आनी बाल कल्याण आयोगाच्यो माजी अध्यक्ष आशिल्ल्यो, तशेंच भारतीय स्त्री शक्तीच्यो उपाध्यक्ष आसात आनी तांणी सायकोलॉजी भितर ग्रॅज्युएशनूय केलां. आज त्यो आमच्या बरोबर आसात. नमस्कार स्वातीताई. नमस्कार राधिकाबाई. दुसरे सुवातेर आज आमच्या बरोबर आसा केतकी परब गडेकर, ज्यो ट्रान्सफॉर्मेशनल स्पीकर आसात, सायकोलॉजिस्टूय आसात आनी तशेंच म्हत्वाचें म्हणल्यार त्यो गोंय राज्य महिला आनी बाल कल्याण आयोगाच्यो सदस्यय आसात. नमस्कार केतकी. नमस्कार राधिका. तर चर्चा सत्रात आमी फुडें या. स्वातीताई, म्हाका एक सांगात, आमचो देश खरें म्हणल्यार आतां प्रगती पथार वता, वेगवेगळ्या मळांचेर आमचो देश नामना जोडटा. आयच्या ह्या घटकेक आमच्या देशांत बायलां कडेन पळोवपाचो दादल्यांचो दृश्टिकोन कितें आसा अशें तुका दिसता? आमचो देश आसा न्ही तो खूप मोठो देश. इट इज ऑफ अ सायज ऑफ अ सबकॉन्टिनेंट. वेगळे वेगळे विचारधारा आसा हांगासर, वेगळे वेगळे धर्म आसा, वेगळे वेगळे विचार करण्याच्यो आचार विचाराच्यो पद्दती हांगासर आसा आनी त्या प्रमाणे एकूच दृश्टिकोन आसा सगळ्यांचो अशी परिस्थिती ना कशें दिसता म्हाका. वेगळो वेगळो दृश्टिकोन आसा प्रत्येक स्तरावयल्या वेगळ्या वेगळ्या समाजांतलो आनी तातूंत खूब फरक आसतलो. म्हणजे शिक्षीत कुटुंब, अशिक्षीत कुटुंब, संस्कारीत कुटुंब, असंस्कारीत कुटुंब, म्हणजे प्रोफेशन्स आसतली वेगळी आनी धर्म, जात पात, ग्रामीण, मागीर अर्बन अशा वेगळ्या वेगळ्या स्तरांचेर महिलांकडे पळोवपाचो दृश्टिकोन वेगळो वेगळो आसा कसो दिसता म्हाका. तो एकूच आसा अशेंय म्हणू शकना आमी, तो वेगळो वेगळो आसा. पूण ओवरऑल बायले कडेन पळोवपाचो दृश्टिकोन हो पयलीं काळा पासून भोगवादी वस्तू असो नाशिल्लो आनी तो दुर्दैवान तसो जाता. म्हणजे आमच्या चर्चेच्या वेळार अशें खूब आमच्या भितरले विचार मंथन जातले कशें दिसता म्हाका. पूण तो एक अशें जाता की आमी भोगवादा कडेन वता आनी जेन्ना आमी भोगवादा कडेन वता त्या वेळाचेर ह्या दृश्टिकोनांतल्यान सगळ्यान पयलीं मारक ठरता कोण, तर शारिरीक दृश्ट्या कमजोर आशिल्ले विकर सेक्शन म्हणटात आमी ताका. शारिरीक दृश्ट्या विकर सेक्शन म्हणजे मेंटली, मोरली, आर्थीक दृश्ट्या अशें म्हणना, म्हणजे शारिरीक दृश्ट्या विकर आशिल्ली वल्नरेबल, जी वल्नरेबल आसता ती बायल मनीस आनी भुरगीं अशी आसता. आनी ताका लागून तो जो कितें नेगेटीव दृश्टिकोन भोगवादी दृश्टिकोनाचो आनी भोगवादेर एकंदर आमी भोगवादा कडेन वळटा न्ही, तो सगळो पळय हें आसा न्ही तो बायल मनशेचेर ताजो नेगेटीव इफेक्ट जाता अशें दिसता म्हाका. तुमी आतां विमेन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंट म्हटलें. आतां विमेन एंड चायल्ड हे डेव्हलपमेंट हे खातें सुद्दां तुमी मुद्दम नांव पळयात ताजें, ते विमेन एंड चायल्ड दोगांय एकठांय कित्याक? इंडिपेंडंट विमेन डेव्हलपमेंट डायरेक्टोरेट कित्याक ना आनी इंडिपेंडंट चायल्ड डेव्हलपमेंट कित्याक ना? बिकॉज बोथ आर कन्सिडर्ड बाय द सोसायटी एज अ वल्नरेबल ग्रुप. दॅट इज द एटिट्यूड आनी थंयच्यान तो एटिट्यूड आमचो रिफ्लेक्ट जाता अशें म्हाका दिसता. सारकें. केतकी, तुजें म्हणणें कितें आसा ह्या विशयाचेर? बेसिकली कशें आसा, लायक इफ यू सी फ्रॉम पास्ट जशें स्वाती मॅम म्हणटाली की वेगवेगळ्या कल्चरांतल्यान आमी आयिल्ले आसा आनी वेगवेगळ्यो गोश्टी जायत आसात. बट ऑफकोर्स जसो काळ वचत आसा नेगेटिविटीचो इम्पॅक्ट इतलो लोकांचेर जायत चल्ला न्ही की ती हिंसकपणा, ती विचित्र विचार, बेस्ड ऑन कपडे, बेस्ड ऑन आनी कांय गोश्टीचेर जजमेंट्स करप आनी बायल मनशांनी अशेंच वागप, चलये मनशांनी अशेंच करप. सो हें खूब खूब न्ही फुडें फुडें कठीण जायत चल्लां आनी जितलें मॉडर्नायझेशन आमी जितलें म्हणटात न्ही
ते इन टर्म्स ऑफ टेक्नॉलॉजी आयल्या पण ते विचारान येवंक ना अजून. खुबशे लोक बरोबर अजूनही बरोबर विचारांनी फाटी आसात. यू नो म्हाका याद आसा ल्हान आसतना पासून आमी घरान 2 चलयो आणि म्हजो पप्पा सदांच म्हणप बेटी ही धनाची पेटी अशें सदांच पप्पा म्हणप आणि आपल्याक चलयो जाल्यो आणि आपूण वयर सरलो. अशें तांचें सदांच म्हणणें आशिल्लें. सो म्हाका तरी ल्हानपणा पासून अपब्रिंगिंग अशें दिल्लें की घरान चली आसप म्हणजे सुख समृद्धी येवप. बट सॅडली बरोबर खुबश्या घरांनी अशे बिलीफ आसा की चली जाले रे जाले की तोंडां वांकडी जाता. आणि बरोबर खूब वायट दिसता की अरे चलो ना. सो इट बरोबर इज व्हेरी व्हेरी हर्टिंग की लोक अजूनही तो दृष्टिकोन दवरता की चलो जावं किंवा चली जावं. फायनली इट इज अ चाइल्ड जे आपले लायफ फुडें व्हरतले ताजे खातीर आमचें जग सुंदर जाता. हे आमी विसरता. बरोबर आनी आजकाल अशी स्टेट आसा की लोकांक भुरगे जायना. लोक सरोगसी करता किंवा चाइल्ड अडॉप्ट करता. सो तेन्ना बरोबर तेन्ना सिच्युएशन आमी लोक विचार करना पण भुरगें जातकूच चलोच जावचो चली चली जावचें न्ही अशें चडशांचो वृत्ती आसता. सो आय थिंक थंयच्यान ती सुरवात जाता. इट स्टार्ट फ्रॉम द वूम की एक बायल जेन्ना बरोबर कन्सीव करता आनी गोरवार आसता थंयच्यान ती जर्नी सुरू जाता न्ही की बाबा अपेक्षा न धरता की म्हाका चलीच जाय किंवा म्हाका चलोच जाय. एक भुरगें जावचें, तें हेल्दी जावचें, तें हॅपी बरोबर जावचें. इतलेंच मेन इम्पॉर्टंट आजकालचे आय थिंक काळाची गरज आसा आणि ती जर्नी प्रत्येकान थंयच्यान सुरू करपाक जाय. जी बरोबर मानसिकता आमी जी बिल्डअप करता चलयांबद्दल ती थंयच्यानूच बदलूंक जाय. इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बरोबर जर्नी ऑफ अ वूमन. आमी गर्भसंस्कार म्हणटात. आमच्या हिंदू Correct. धर्मान शास्त्रान गर्भसंस्काराक खूब वेटेज दिल्लो आसा की बरोबर भुरग्याची जर्नी गर्भांतल्यान सुरू जाता. थंयच्यान जर आमच्या पेरंट्सांची, फॅमिलीजांची, एक्सटेंडेड फॅमिली मेंबर्सांची, सोसायटी एट अ लार्ज ते गर्भसंस्कार जर बरे जावपाक लागले तर आय थिंक थंयच्यानूच ती जर्नी ब्युटिफूल जावपाक लागता. बरोबर न्ही? सारकें. सारखे. आणि एके वटेन म्हाका दिसता तुमी दोगां उलयली तें सारकें आसा. कित्याक आजकाल तुमी मुद्दम पळयला लाडली लक्ष्मी योजना जावं किंवा जी चली ज्या घरान जल्माक येता तिका मागीर एक म्हयनोभर वर्स सुमार कितें फ्री रेशन मेळटा. ह्यो सगळ्यो योजना सद्या सरकारान सुरू केल्या, कळ्ळें तुका. पूण ह्योच योजना फक्त चलयांक नदरे समोर दवरूनच केल्या. चल्यांक नदरे समोर दवरून ह्यो योजना करपाची गरज सरकाराक पडूंकूच ना. कित्याक स्त्री भ्रूण हत्या जाता. त्यो खंय तरी स्टॉप करपाक सरकाराक ह्यो योजना जल्माक घालच्यो पडल्यो. ही पाळी कित्याक येवची आमचेर? आम्ही म्हणटा स्त्री पुरुष समानता. स्त्री पुरुष समानता बरोबर. आसप म्हणजे तो समाजाचे एक पॉझिटिव्ह आणि बॅलन्स्ड समाज तो. म्हणजे समतोल समाज. समतोल समाज खंयचो तर थंय सगळीकडे स्त्री आणि पुरुष आसा न्ही ती समानतेन असतात म्हणजे ताका सगळी समान ऑपॉर्च्युनिटी असता. पूण बरोबर. स- समान समानता म्हणजे कितें? समानता म्हणजे पुरुष आणि स्त्री ही सारखी न्ही. वी आर नॉट बॉर्न इक्वल. वी आर नॉट इक्वल. वी आर डिफरंट इंडिव्हिज्युअल. मेंटली, फिजिकली, सायकोलॉजिकली, इमोशनली या सगळ्या पावण्याचेर दादलो वेगळो आणि बायल वेगळो. बरोबर. समानता म्हणटा न्ही ती समानता कशी असता तर ती कॉम्प्लिमेंटरी असता आम्ही. आम्ही एकामेकाक पूरक आसा, आम्ही समान ना. पण समान ऑपॉर्च्युनिटीज बायलांक आणि दादल्यांक मेळपाक जाय. चलयेक आणि चल्याक समान ऑपॉर्च्युनिटी मेळपाक जाय. तो समतोल समाज अशें म्हणटा हांव. जाल्यार ही इक्वॉलिटी किंवा ही समानता आसता न्ही इट शूड बिगीन एट होम. आणि व्हेन इट बिगिन्स एट होम इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द सोसायटी. घरान जी आम्ही समानता दाखयतात, घरान जी समानता स्त्री पुरुषांमदी चल्या चलयांमदी वाडयता आसतना दिसता ती समानता घरान आसत जाल्यारूच ती समाजान समानता दिसतली. आता केतकी बायन म्हटला तशें म्हणजे समाज हो बारीक कुटुंब म्हणटा तो एक भाग ताचे मोठे रूप म्हणजे एक्सटेंडेड फॅमिली म्हणजे समाज म्हणजे हो एक बरोबर. पहिलो भाग. तर ते जर समाजान समानता दिसपाक जाय जाल्यार ती पहिली घरान दिसपाक जाय. देअरफॉर इक्वॉलिटी बिगिन्स एट होम अँड इक्वॉलिटी कॅनॉट बी फोर्स्ड अपॉन. इक्वॉलिटी बरोबर. आसा न्ही ती कशी आसा की ती कायद्याच्या पुस्तकांनी आसा. आता हांव वकिली वेवसाय म्हाका खबर आसा सगळ्या कायद्याच्या पुस्तकांनी इतली इक्वॉलिटी आसा वा सगळे आदर्श कायदे आसात आणि गोव्यान जर बरोबर. इतले आदर्श कायदे आसात तू सांगता सोय ना ताका. पूण ती आदर्शपणां आमच्या रक्तान आमच्या एटिट्यूडान आमच्या वागपाचे पद्दतीन आसात काय? काय ना. सारकें. ती ना न्ही. कित्याक तर इक्वॉलिटी आमची कायद्याच्या पुस्तकांनी आसा. ती इक्वॉलिटी आमच्या बरोबर. दृष्टिकोनान ना. ती इक्वॉलिटी आमच्या वागणुकीन ना. आणि ताका लागून महिला ज्यो डिप्रायव्ह जाल्ल्यो आसा पयलीं पासून
सरकाराक ताका लागून खुबश्यो येवजण्यो करच्यो पडल्या. म्हणजे आय वूड से म्हणजे बरोबर. अशें दिसता म्हाका की द डावन यू गो इन द सोसायटी, डावन इकॉनॉमिकली डावन ऑर लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसायटी एज यू गो डावन, महिलेचेर अत्याचार हे चड आनी चड असतात. अशें म्हजें ऑब्झर्वेशन. सारकें आणि सारकें. ताका लागून हय. सरकाराक ह्यो तरेतरेच्यो राधिकाबाई तूं म्हणटा तशी तरेतरेच्यो येवजण्यो करच्यो पडल्यो. कित्याक बरोबर. चली जायना फुडें ही घरान कितें तरी जोडून हाडटली आमकां अशे दृश्टिकोनानसून तिका घरचो बापूय जो गरीब परिस्थितीन आसता तो पळयना. ही आनी म्हजेर एक वजें. हिका लग्न करून दिवपाक जाय, हिका घालपाक जाय. पूण चलो जायत जाल्यार तो जोडटलो, घरानसून जोड हाडटलो. हो बेजीक तो दृश्टिकोन आशिल्लो. तो आतां बदलला, पूण तो दृश्टिकोन तसोच उरला. सारकें सारकें ही ती सारकें. खरी मेक भितरली. बरोबर. केतकी आता स्वातीताईन जशें सांगलें की खंय तरी इक्वॉलिटी इज लॅकिंग, कळ्ळें तुका? हम्म. सो तुजें कितें म्हणणें आसा? इक्वॉलिटी लॅकिंग अशें म्हणजे आमचो दृश्टिकोन आमी बदलपाकूच जाय, म्हणजे अजून मेरेन तो कित्याक बदलूंक ना? No, very true. Actually, even counselinगाक जेन्ना म्हजे कडेन येतात केसीस येतात किंवा हांव जेन्ना टॉक्स दिवपाक भुरग्यांक वता, इट इज व्हेरी सॅड. जेन्ना हांव चलयांक बी टॉक्स दिता न्ही, तेन्ना म्हाका ती रिक्वेस्ट करता. म्हाका याद आसा एका शाळेन म्हज्या कडेन भुरगीं आयलीं, मॅम तुमी ह्या बाबतींत आमच्या पेरंट्सां कडेन कित्याक उलयना? लायक घरच्या कामान म्हणा की ते सदांच ते घरचें काम असलें की ते चलयांनीच करप, ते चल्यांनी करप न्ही. जशें मॅम स्वाती मॅमान सांगलें की इक्वेलिटी ही घरच्यान सुरू जावपाक जाय. तो चलो आसूं किंवा ते चली आसूं. सो प्रत्येक सारकें. कामान दोन्ही भुरग्यांक इन्वॉल्व करून घेवप, दोन्ही भुरग्यांक प्रत्येक गोष्ट करपाक लावप. आय थिंक इट इज द नीड ऑफ अ आर न्ही. आजकाल आता इवन आता जोडपी घेया तुम्ही, डिवोर्स केसीस वाडल्या किंवा त्यांच्यामध्ये कंपॅटिबिलिटी येना बिकॉज आज दोन्ही पार्टनर्स वर्किंग असता. सो मागीर एकट्याचेर बरोबर. एक ताण जर घरचो बायलेचेरूच ताण पडलो जाल्यार ती वर्किंग आसा प्लस घरचें काम करता जाल्यार तिजें फ्रस्ट्रेशन लेवल वाडटा आनी तातूंत मागीर त्यो झगड्यो जावपाक लागता. सो जर दोन्ही कामां दोगांनी मेळून केली जाल्यार आय थिंक द परफेक्ट बॅलन्स इज देअर आणि त्या खातीर तो विवाद आणि वाद जावपाक वचना. सो पयलींचे दृश्टिकोन बरोबर. कशे ना, घरची कामां बायल मनशांनीच करची, घरची कामां दादल्या मनशांनी करची न्ही. हो बिलीफ सिस्टम पयलीं पासून आयिल्लो आसा आणि तो बिलीफ बरोबर. सिस्टम अजून सॅडली टू बी व्हेरी सॅड नो राधिका की इवन फॉरगेट अबाउट द पुअर ऑर द अनएज्युकेटेड स्ट्रेटा ऑफ द सोसायटी, एज्युकेटेड लोक सुद्धा खूपसो असो विचार करता की हांव घरची कामां कित्याक करूं, इट इज नॉट माय कप ऑफ टी और म्हाका तें जमपाना. बट बारीक सारीक बरोबर. गोष्टी सुद्धा हातभार जर लायलो जाल्यार खुबश्यो गोष्टी बदलू शकता आणि कितलो आधार जाता, मानसिकरित्या सुद्धा आधार जाता. एक पेलो व्हरून सुद्धा भितर दवरप, सादेशा बरोबर. अटेम्प्टान बायलेक सुद्धा समाधान दिसता की म्हजो घोव चल एटलीस्ट व्हडलें काम करना पण साद्या साद्या गोष्टींनी म्हाका मदत करता आणि समजून घेता. सो ह्यो बरोबर. गोष्टी परत परत आमी म्हणटा की घरांतल्यान सुरू जावपाक जाय. हय, की प्रत्येक बेजिकली गोष्ट हय, इवन म्हाका याद आसा आतां आमी घरान 2 चलयो आशिल्ल्यो, चलो नाशिल्लो. सो खाटी पोंदां वचप, कोणाक टायर काडप, स्क्रू टायट करप, तितलेंच घरची कामां करप, तितले बँकेन वचप, हें सगळें आमकां आवय बापायनी शिकयल्लें आसा. सो टुडे वेन वी आर ग्रोन अप, वी आर क्वायट इंडिपेंडंट की आमी सगळ्यो गोश्टी जितले चलो मनीस करता तितले चलयो मनीस करतात. तातूंत फरक काय व्हडलो बरोबर. असो ना. जेंडर हे फरकूच पडना. बरोबर न्ही? सो तुमचोय बरोबर. जेन्ना जेन एडॉलसन्स ऑर अ चाइल्ड ग्रो अप इंटू एडल्ट्स, दे टर्न अप इंटू सो पॉझिटिव्ह एडल्ट्स बिकॉज ती कॉन्फिडंट जाता आणि ती पार्टनराक सुद्धा इक्वल रिस्पेक्ट दिता बिकॉज वॉट दे आर. आजकाल इशू थंयच चल्ला. सो ह्या सारकें. खातीर दृश्टिकोन आमी जो आसा न्ही तो चायल्डहूड पासून चेंज करपाक जाय आनी प्रत्येक पेरंटान घरांतल्यान सुरवात करपाक जाय. जर जर म्हजे चली शिकता आनी चलोय शिकता जाल्यार घरा येवन दोगांनी कामां करपाक जाय. नॉर्मली अशे सारकें. इन्सिडन्स जाता, बाय चल गो भैयाक उदक हाडून दी, अशें जाता. सारकें. पण सारकें. केन्नाच आमी चल्याक म्हणना बाबा चल रे दीदी उदक हाडून दी. अशें कित्याक सारकें. जायना? कित्याक म्हजे कडेन येतात चलयो आनी सांगता की मॅम बाकीचे बायलांक दाखोवपाक सगळीं इक्वल इक्वल म्हणटा पण जेन्ना असलीं कामां येता न्ही तेन्ना आमकां चलयांकूच कित्याक सांगतात? सारकें. म्हणजे ऍक्च्युली तूं व्हेरी तूं बेसिक उलयता हें. तें हय. हय, कशें आसा जाणा तूं, मे बी इगो इज द प्रॉब्लेम. कित्याक येस. अशें म्हणटात की दादल्यांक खंय तरी बायलां परस चड इगो आसता. मे बी तांकां फाल्यां अशें दिसूं शकता की बाबा ही खंय तरी आपल्या फुडें पावत जाल्यार, आपल्याक फाटल्यान उडोवन खंय तरी आपल्याचेर रूल. कित्याक कशें आसा, बायलां भितर ती कॅपॅसिटी आसा. आज जर तूं पळयत न्ही, वायडली इफ यू सी, बायलांनी खंयचेच मळ कॉन्कर करनासतना दवरूंक ना. कळ्ळें तुका? कल्पना चावला पासून सुद्धा तुम्ही एक्झाम्पल घेवपाक शकता. स्पेसान सुद्धा आज बायलां वचपाक लागल्यात. गोंयची राष्ट्रपाल, राष्ट्रपती सुद्धा बायलां पंतप्रधान. फुडें वता. पंतप्रधान एक्झॅक्टली. सो खंय तरी मे बी दादल्यांक दिसता आसत की हांच्या भितर ही कॅपॅसिटी आसा आमकां कॉन्कर करून फुडें वचपाची. इगो बी असो प्रश्न आसूं शकता. आय डोंट थिंक की कशें आसा राधिका स्वातीताई, हय, दिस इज लायक दादल्यांचो दृष्टिकोन अशें न्ही ते. हय, आय डोंट ब्लेम मेन एज सच. तो येस, समाजाचो दृष्टिकोन. आणि ॲब्सोल्युटली. एक्झॅक्टली. दादले आसा न्ही अ पार्ट ऑफ द हय. समाज.
कळ्ळें न्ही. दे हॅव बीन ब्रॉट अप दॅट वे एंड वी हॅव बीन ब्रॉट अप दॅट वे. आनी एक्चुअली न्ही बायलांकूच दिसता ही दादल्यांची कामां आनी दादल्यांनीच हय हय आनी बरोबर न्ही. ही खूब बरोबर. तेंपां बायलांक सारकें, दिसता ही सारकें. कामाकडे आमी प्रेजुडायज दृश्टिकोनांतून पळयतात. हे काम दादल्याचें आनी हे काम बायलेचें हे कोणे ठरयलां? घरांतली बायलूच ठरयता खूब तेंपो. हय 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 घरांतले बायलेकूच दिसता ना कोणूय समज घोवचो समज कितें तरी काम करता ना ना कोण तरी सोयरो आयला तूं करूं नाका ती म्हणटली तूं हें काम करता म्हणून. अरे तातूंत लज जातली. कमीपणाचें कमीपणाचें कितें? होच पयलीं मुळान दृश्टिकोन आसा न्हू खंयचेंच काम कमी आसना. हें काम आसता कमी आसना तें किंवा जास्त आसना कितें वयलें आसना आनी सकयलें आसना. इट इज वर्क. बेसिकली इन इंडियन सोसायटी न्ही म्हणजे आमचे मिडल क्लास एंड अपर मिडल क्लास सोसायटी आसता न्ही तांच्या भितर न्ही वर्क कल्चर कमी आसा मातसो दादल्या भितर. म्हणजे घरांतली कामा कडेन पळोवपाचो दृश्टिकोन ते कमी दर्जाचे. असो जो पळय आमी पळयता न्ही हो दृश्टिकोन जो पर्यंत बदलना न्ही तो पर्यंत हें अशेंच जातलें. दादल्या बायलां भितर शिकूंक नाशिल्ले खंयच्याय लेवलचे आसूं हे टसल आसा न्ही डे टू डे घरांनी जायत आसता हें. आनी इट इज अनफॉर्च्युनेट. वी टॉक लॉट्स ऑफ द थिंग्स. आमी खूब व्हडल्यो व्हडल्यो फिलॉसॉफी उलयता आनी हे व्हडले व्हडले आमी इक्वेलिटीचे उलयता. पूण हे बेजिकूच गजाली घरांत जायनात अनफॉर्च्युनेटली. ना बरोबर इतले शिक्षणाच्या मळार इतले फुडें पावून सुद्दां अशें जाता म्हणल्यार खूब हें दिसता पळोवपाक ना. इनफॅक्ट स्वाती मॅमान सांगलें तें सामकें बरोबर की ही सुरवात न्ही बायलां मनशांच चड करता आमी दादल्यांकूच दोश दिवन फायदो ना. ना. आमी बायलां आतां फॉर एक्झाम्पल स्पेशली डावरीन सुद्दां तुमी घ्या बायलांक चड लागता बाबा तूं आवय कडल्यान कितें हाडटलें कितले रायट तोडे कितले पाटली कितली Exactly. कांकणां दादल्याक रायट आपल्याक पडिल्लें ना तुमी कितें घालता तें घाला म्हणटले. आवय चड कुसां मारतली पुताक ना रे ताणें इतलें दिवपा जाय इतलें शास्त्रान आसता आमच्या हे सगळे कस्टम्स नाका तें बायल मनशाक एक्झॅक्टली तकलेन चड घालता रादर दॅन दादले रायट तांकां चड पडिल्लें नसता डावरी सिस्टम ऑर थिंग्स लायक दॅट तांकां पडिल्लें नसता किंवा चलया मनशां येता आमी सॉरी टू ब्रिंग दीस पॉयंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बट जे आमी सो कॉल्ड भश्टे म्हणटा आमच्या हातून पिरियड्सा टायमार पिरियड हय पिरियड्सा टायमार जे आमी मासीक पाळी जेन्ना येता तेन्ना जे बंधन घालता पळय ती चड बायलूच मनीस घालता दादले मनीस चड घालनात. हेंच करनाका देवाच कडेन वचनाका हांगाच बस बट यंग भुरगीं कितलीं जाणां म्हजे कडेन येता आनी ती म्हणटा की मॅम तुमी मातशें आमच्या आई बाबाक सांगता की आमकां ती सामकी वेगळी दवरतात आनी स्पेशली जेन्ना टीनेज आसता जेन्ना प्युबर्टी हिट जाता तेन्ना शारिरीक आनी मानसीक इतलो ऑलरेडी बदल जाल्लेलो आसता तातूंत तांकां वेगळें दवरप तांकां अशुद्ध कशें मानप तांकां ते भ्रष्टकार कसो म्हणून दवरप हांगाच हात लावं नाका ते तुमीच खाया इवन हांवें थोड्या घरांनी पळयलें आसा की ती प्लेट अशी धुकलून उडयतात हात सुद्दां लायनात कितें खाताना दिताना बी आनी इट इज सच अ मेंटल टॉर्चर फॉर द चायल्ड की ऑलरेडी इतले चेंजीस जावन ती मानसीक हातून गेल्ली आसता तातूंत जर सख्या आवयन अशें वागप किंवा बापायन अशें वागप तांकां कितलो त्रास जाता आसतलो आनी इवन गोंयांत बरोबर. खुबश्या वाठारांनी अशें जाता लायक रिसंटली म्हजे एक फ्रेंड आसा जे साऊथ इंडियन आसा ते म्हणटा की तांच्या कल्चरान पिरियड जाता तेन्ना सेलिब्रेट करतात पूजा करतात फेस्टिवल कसो इट इज अ सेलिब्रेशन एक्चुअली इट इज अ इट इज अ सेलिब्रेशन एक्झॅक्टली. सेलिब्रेशन ऑफ विमेनहूड. ऑफकोर्स आणि ते ना जाल्यार एक आमी आवय आतां आयज हांव आवय आसा राधिका तुमी आवय आसात मॅम आवय आसा बिकॉज ऑफ दॅट थिंग नो दॅट वी आर टुडे विमेन आर मदर्स एंड वी कुड एन्जॉय दॅट जर्नी बट इट इज अ ब्लेसिंग एक्चुअली. इट इज अ ब्लेसिंग. इट इज या. अ ब्लेसिंग आणि ती ताका ते पूजा करप कल्चर इतको सुंदर. सुंदर खरें म्हटल्यार खरें, आमच्या खरें. कल्चरान इतल्यो खूब बऱ्यो बऱ्यो गजाली घालून दिल्ल्यो गजाली आसात. आसा खरें त्यो फॉरेन कंट्रीज म्हणजे युरोपियन आणि वेस्टर्न वर्ल्डान त्यो ना. हो सुंदर कन्सेप्ट आसा. पूण आमी न्ही तांचो खंयचे तरी दुसरे कडेन व्हरून ताची वाट लायिल्ली आसा. वाट लायता आणि ताका एक्झॅक्टली. लागून तातूंत ताज्या भितरलो सायन्स ताज्या फाटलिल्लो सायंटिफीक जो अप्रोच आसा न्ही तिका रेस्ट मेळपाक जाय तिका Right. सुशेग मेळपाक जाय हो जो सायंटिफीक अप्रोच आसा न्ही तो ताका वेगळेच आंग दिलां वेगळेच आंग दिलां. वेगळोच दृश्टिकोन दिल्लो आसा ते सारकें. जावपाक जाय. आणि हय. एक्चुअली न्ही आतां उलटेय बी जाता हांव म्हणटा केतकी Yes, ताजे yes, म्हाका yes. उलटे दिसता आतां ना ते कांय धरप ना अशें म्हणून बायल काम कम कर करता म्हणजे पिरियड आसतना ते बरोबर. पिरियड आसतना तिने काम करपाक जायना खरें ताजो तिच्या केल्ल्या कामाचो तिचेर इतलो शारिरीक तेजेर हें जाल्लो त्रास आसा. आज तुमी मुद्दाम पळयात की चडशा बायलांची 40 जायना फुडें तिका हें कर हिस्टेक्टॉमी करची पडटा म्हणजे तिची गर्भ बरोबर. काडपाची तिका पाळी येता. वाय आय फील बिकॉज आमी ट्रेडिशन आनी सायन्स हाचो मेळ घालपाक पावूंक ना. करेक्ट. ट्रेडिशन एंड सायन्स गोज हँड इन हँड हे आमी विसरला. वाय वॉज दॅट ट्रेडिशन टू गिव हर दॅट रिक्वायर्ड रेस्ट. ती ताका रेस्ट दिवपाक जाय त्या वेळार लोकांक सायन्स कळनाशिल्ली म्हणून ताका देवाचो भंय घातिल्लो.
पूण तिका ती रेस्ट मेळपाकूच जाय. आज उलटें जाता. हें म्हाका कांयच लागना म्हणून चली मनीस उठता आनी सगळीं धडाधड स्कुटरी चलयता, गाडयेनी वता. ताचो कितलो परिणाम जाता तो पळयात तुमी. सो ताका दुसरी बाजू एक आसा. करेक्ट, करेक्ट. पूण ही जी स्वातीताईन आतां बाजू सांगली ती खरें म्हणल्यार ताका वेगळे नेगेटिव्ह हे दिवन ताका लावपाचें स्टार्ट केलां. नेगेटिव्ह कळ्ळें एंगल तुका? मारिल्ले आसा दिस ते इज करेक्ट. फॉर दिस इज फॉर हेल्थ सेक्युरिटी ऑफ द लेडीज. या. कळ्ळें तुका? पूण ताका वेगळे कितें अर्थ दिला आनी ताजो कितें जाता ताजो भुरग्यांचेर परिणाम जाता. म्हणजे जी पळय आतां केतकीन जशें सांगलें की प्युबर्टी तांची स्टार्ट या. जावपाक आसता. त्या टायमार तांकां खंय तरी घरच्यांचो सपोर्ट जाय आसता, घरच्यांची माया जाय आसता. ते वेळार जर अशें करत न्हय जाल्यार मागीर ती डिस्टर्ब जातात भुरगीं आनी मागीर ती सामकी. वायट मार्गाक शक्यता चड आसता हातूंतल्यान. सामकी, सामकी. बरोबर. त्यो हळुवार हाताळपाची गजाल ती तो टायम आसता तो. येस, बरोबर. हळुवार जावपाक जाय तो. बरोबर, बरोबर. कित्याक केतकीन आतां जो पॉयंट आतां काडलो पळय रिगार्डिंग पिरियड्स हो खरेंच खूब बरो पॉयंट काडलो ताणें. कित्याक ह्या गोश्टीचेरूय बी कित्याक थोड्या चलयांक न्ही नेमके पिरियड्स म्हळ्यार कितें तें खबर नासता. पयलींचे काळार कितें 12-13 वर्सांचेर पिरियड्स जाताले. आतां ना, सो 15-16चेर जाताले पयलीं. हॅबिट्स बी अशे आमचे बदलल्या. ताका लागून 9-10 वर्साची चली सुद्दां आज पिरियड्स जाता आनी ते टायमार तें आबूज जाता. कित्याक हांवें अश्यो खुबश्यो केसीस पळयल्या. आय थिंक केतकीच्या नजरे सकयल ह्यो अश्यो केसीस आयल्या आसतल्यो. कळ्ळें तुका? हय. कित्याक आनी जशें हांवें आतां मेन्शन केल्लें रिगार्डिंग दॅट निर्भया प्रकरण, हाथरस प्रकरण. दिसता त्या टायमारूच आमी आयज हो दीस मनयता. कळ्ळें तुका? इंटरनॅशनल गर्ल चायल्ड डे आज मनयता आमी. पूण रिसंटली आतां सांखळेनूय एक तसो इन्सिडंट जालो. स्वताच्या बापायन स्वताचे चलयेक मारलें. मे बी रिजन कितेंय आसूं पूण खंय तरी हे चटको लावन वता अश्यो गोश्टी. येस. हय, ऍक्च्युली ती केस आसा ती पळयल्या न्ही जाल्यार ताका ऑफकोर्स ताका बाकीचे एंगल्स खूब आसा. ती इश्यू जो कळिल्लो आमकां. बट फर्स्ट इन्स्टंटाक जेन्ना कळ्ळें एका बापायन एका चलयेक मारलें, इतलें मारलें की ते बाबडे मेले. सो हाज्या वयल्यान कितें कळटा न्ही ती इमोशनल लेवल जी आसता पळय ती सेन्सिटिव्हिटी खंय तरी लोकांची मरत चल्ल्या. की जेन्ना तांच्या तकलेन राग येता किंवा जेन्ना तांचे हिंसक गोश्टी येता तेन्ना तांकां बरें वायट आपले परके किंवा ह्युमॅनिटेरियन ग्राउंड्स जे आमी म्हणटात न्ही ह्युमॅनिटी हें खंय तरी मेल्लें आसा आनी तें न्ही पळोवपाक गेल्यार साद्या गोश्टींतल्यानूच सुरू जाता. आतां इवन आमी पळयलां की जनावर जर एक रस्त्या वयल्यान वता आमी खुबश्या भुरग्यांक पळयलां इवन जाणट्यांक पळयलां की मुद्दाम खोट मारतले, कितें तरी गायची शेपडी ओडटले, कुत्र्याक खोट मारतले. ही थंयच्यान सुरवात जाता. हांव सदांच सांगता म्हज्या सेशनान की बारीक बारीक गोश्टी वयल्यान सुरू जावन त्यो वयर हिंसक गोश्टी जावपाक लागता. ती सेन्सिटिव्हिटी आसप न्ही प्रत्येक नात्याची सेन्सिटिव्हिटी. इवन आमी आतां जर एका पसऱ्यार वता आनी कितें घेता एक सादेशें थँक्यू म्हणपाक सुद्दां व्हडलेंशें वचना. ते थँक्यू सुद्दां त्या मनशाक बरें दिसता. हे म्हजो स्वताचो अनुभव आसा की हे सॉरी आनी थँक्यू ही सुरवात आसता ती सेन्सिटिव्हिटी हाडपाची आनी तातूंतल्यान कितल्योश्यो गोश्टी चेंज जावपाक लागता. सो जर पळोवपाक गेल्यार न्ही आमी खुबश्या बऱ्या गोश्टींचेर फोकस करूं शकता. पण जाता कितें आमी नेगेटिव्हिटीचेर फोकस करूं शकता. आतां ह्या ज्या केसीन जें जालें ऑफकोर्स ते बापायची इतले लिमिटेशन्स क्रॉस जाले की ताणें इतलें मारलें की ते बाबडे मेले. सो खंय ना खंय आपल्या पोटचे पोर आपणें ताका जन्म दिला, ल्हानाचें व्हड केला ही विचार खंय सोंपले. इतली कितली नेगेटिव्हिटी ताच्या मनान आयली की ताणें मारप आनी मरसर ताका तें कळना की तें मरता म्हणून. सो खंय ही हिंसकपणां खंय वता ती रियलायझेशन खंय वता एक बॅक ऑफ द मायंड बाबा वॉट एम आय डुईंग हांव कोणा बरोबर करता ती सदांच कॉन्शियस आनी सबकॉन्शियस लेवलार जाणीव दवरपाची गरज आसा आमकां जी आजकालच्या लोकां मदीं ना की म्हाका दिसलें हांवें केलें म्हाका जाय हांवें केलें पण ताच्या नंतर ताजे रेपरकशन्स त्या मनशाक ताजे त्रास दुख्ख हे कोणूच खंयच्याच एंगलांतल्यान विचार करना आनी कित्याक जाता जाणा राधिका बेजिकली हे प्रत्येक जण न्ही आतां मॉडर्नायझेशनचेर चलत गेला पण जेन्ना इफ यू सायकोलॉजिकल पॉयंट ऑफ व्यू न्ही कोणूच न्ही स्वताचेर आमी ताका इंट्रोस्पेक्शन म्हणटा म्हणजे सेल्फ रिफ्लेक्शन करून स्वताचेर फोकस करून स्वताची दोष गुण हाजेर फोकस करून आपल्याक बरो मनीस करपाचो प्रयत्नच कोण करना. लोकांचो फोकस फक्त आउटर अपियरन्साचेर आसता की लायक हांव बरो दिसता बरो न्हेसता बरो रावता म्हाका समाजान हें आसा हाज्या बियॉन्ड म्हाका बाकीच्यो गोश्टी म्हज्या लेवलार लागच ना. हांव कितें विचार करता म्हजी लेवल खंय वता थिंकींग प्रोसेस खंय वता हांवें तो नेगेटीव आसा जाल्यार तो पॉझिटीव कसो करपाक जाय हे मेजॉरिटी लोक आजकाल शेणत गेल्या सो ताका आमी इन सिंपल टर्म्स इमोशनल इंटेलिजन्स म्हणटा की इमोशनल लेवल खंय वाडोवंक शकता आमी ताजेर आजकाल खूब फोकस करपाची गरज आसा फ्रॉम स्कूल ऑनवर्ड्स न्हू आय वूड से इट शूड स्टार्ट दॅट इमोशनल इंटेलिजन्साचेर फक्त आमी आयक्यूचेर फोकस करता
त्याची इक्यूचेरूय तितलेच फोकस करपाची गरज आजकाल सारकें आसा. सारकें आणि हय ते सो हय सेकंड एस्पेक्ट आसा तो स्पिरिच्युअल मॅच्युरिटी आसा, की राईट. येस स्पिरिच्युअल लेव्हलाचेर सुद्धा ती मॅच्युरिटी हाडप आणि ती गोष्ट येस स्वतान इन्कल्केट करून प्रत्येक गोष्टीन सगळ्या कॉइनाचे सगळे साइड्स पळप ही सुद्धा काळाची येस गरज आसा. हय सो बरोबर, बरोबर. हय स्वातीताई तुमचें सांगा म्हणजे कारण क टायम सोंपत आयला बरोबर. म्हणजे कशें आसा हय न्ही, हीच हय एक केस म्हणजे हाथरस केस अशीच आसतली किंवा निर्भया केस आसतली किंवा हय किंवा साखळेची आतां पयर जाल्ली अश्यो जायत आसतात केसी. आणि म्हाका दिसता की ओव्हरऑल गँग रेप हो प्रकार वाडत आसा. आता हय निर्भया हय निर्भया केसी उपरांत इतले स्ट्रिंजंट कायदे केले, इतले अमेंडमेंट्स केले रेप ताचे वायड स्कोप इतलो वाडयलो कायद्याचो. तरी आसतना सुद्दां वाडत आसा हे. हाचो अर्थ कसो आसा बरोबर समाज तो म्हणटा तसो समाज खंय तरी अध्यात्माच्या पासून पयस गेल्लो आसा. जी आमची भारतीय म्हणून बेज आसा न्ही, ही अध्यात्मीक बेज आमची. ही हय अध्यात्मापासून समाज पयस गेला आणि समाज सेल्फ ग्रॅटिफिकेशनाकडे गेला. बरोबर. दिस इज वेस्टर्न कल्चर वी हॅव इम्बायब्ड इन. बरोबर म्हणजे सेल्फ ग्रॅटिफिकेशन म्हणजे कितें ते म्हणटा तशी स्वताची पर्सनल स्पेस हाका आमी खूब महत्व दिवपाक लागली. हय पर्सनल स्पेस ही गजाल आमच्या आमच्या संस्कृतायेची न्ही. पर्सनल स्पेस एका डिफरंट लेवलचेर आसपाक जाय. पर्सनल स्पेस म्हणून ताची लिमिटेशन आसपाक जाय. पर्सनल स्पेसीच्या भायर वचून सामाजीक भान म्हणून पळय जें कितें आसता न्ही, तें सामाजीक भान आमी आमचे पिळगेकूय दिवपाक विसरल्यात. तें सामाजीक भान किंवा बरोबर सामाजीक संवेदनशीलता. सामाजीक संवेदनशीलता म्हणजे सादी गजाल तुका चलयेचे बद्दल दिसना न्ही, जाल्यार शेजारच्या कशें दिसतालें पयलींच्या काळार आमकां घरान एक हय धपाटो पडत जाल्यार हांव शेजान्नी कडून वचून रडटालें. हय शेजान्नीगेर हय धांवूच वतालें आनी ती येताली, "कित्याक मारता गे तिका स्वातीची बाई तूं? कित्याक मारता ताका?" बरोबर म्हणून ती अशी येताली पयलीं. हे आमच्या भितर पळय उरूंकूच ना न्ही. So सारकें सारकें हय we are entering into this new personal space here. पर्सनल स्पेस सारकें म्हणून आम्ही सामकी भितर सेल्फ ग्रॅटिफिकेशनाकडे पावले आम्ही. अध्यात्म, हय सामाजिक भान आणि सामाजिक संवेदनशीलता कमी जाल्लेल्याचे हे परिणाम आसात. सारकें स्वातीताई केतकी तुमी ह्या विशयाचेर खरें बऱ्यापैकी उजवाड घाल्लो आसा जशें आमी खंय तरी सामाजीक संवेदनशीलता आतां सोंपत चल्ल्या मागीर दुसरे वटेन खंय तरी म्हाका कित्याक जाय तुज्यो भानगडी आतां स्वातीताईन म्हणलें तशें आमी पयलीं शेजाऱ्यांगेर वचतालीं फ्रेंडांक हें करतालीं पूण आतां कितें म्हाका कित्याक जाय ताज्यो भानगडी ती तांची घरची गजाल ती तांची फॅमिलींतली गजाल अशें म्हणून आमी खंय सामकी. तरी खुबश्यो गोश्टींचेर दुर्लक्ष करपाक लागल्या जो आमचो जो आयचो जो चर्चासत्र आशिल्लें तें खरें म्हणल्यार हो जो विशय खरें म्हणल्यार अर्द वरा भितर सोंपपा सारको विशय ना, न्हय. अजिबात ना. हय हाका खूब आंगांनी ह्या विशयाचेर चर्चा जावंक शकता. कारण हो विशयूच इतलो संवेदनशील आसा, की ह्या विशयाचेर चर्चा करतले जाल्यार खुबशीं वेगवेगळीं आंगां आसा, जाका आमी स्पर्श करूं येता. आज तातूंतल्यो कांय अशे मोजके विशय घेवन आमी आज त्या विशयाचेर उलयलीं. स्वातीताई आनी केतकी हांणी खुबश्यो आपल्यो विशय खुबशे आपले मतां आज ह्या विशयाचेर हांगा उक्तायलीं. मुद्दम तुमी वेळ काडून आमकां प्रुडंटाक जॉइन जालीं. प्रुडंटाच्या ह्या चर्चासत्रांत तुमी वांटो घेतलो. खरेंच तुमकां दोगांयकूय एडव्होकेट स्वातीताई केरकार आनी केतकी परब गडेकर तुमकां दोगांयकूय हांव प्रुडंटीन खरेंच देव बरें करूं म्हणटा आनी अशेंच तुमचें सहकार्य आमकां लाभचें. तशेंच आज जी आमची जी चर्चा हांगा जाली ह्या अर्द वरा भितर त्या चर्चेचो मात तरी परिणाम समाजा भितर जातलो आनी येता ते फुडले वर्स जेन्ना आमी परत एकदां आंतरराष्ट्रीय बायल चली भुरगे दीस मनयतलीं तेद्या वेळार एक कांय न्ही जाल्यार एक 10% तरी बदल समाजा भितर जाल्लो पळोवंक मेळटलो आमकां अशी आमी आस्त बाळगुया. प्रुडंटाचे वतीन हांव तुमच्या दोगांयचे परतून एकदां उपकार आठयतां. देव बरें करूं. देव बरें करूं देव बरें राधिका करूं. बाय.